नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। तुम्ही जाणत आसतले आमच्या भारतान 2 जुनाक एक मोठी त्रासदी आयली, तो म्हटल्यार ओडिसा रेल ट्रेन एक्सिडेंट। हो ट्रेन एक्सिडेंट इतलो भीषण आशिल्लो की ह्या शतकांतलो सगळ्यात मोठो तुम्ही एक्सिडेंट म्हणू शकता। आणि आमच्या भारतातले इतले टॉप नेटवर्किंग म्हटल्यार जगातले टॉप नेटवर्क ट्रेन नेटवर्क आसा की इतली मोठी चूक जाली आमचे कडल्यान की आमचे कितलेशेच लोक मरण आयले। 288 लोक हांगासर मरण आयल्ले आसा ट्रेन एक्सिडेंटान। तशेंच हजारांनी लोक हांगासर इंजर्ड आसा, तांचेर उपचार चालू आसा। सो हो एक्सिडेंट कशे रित्या जालो हें आयज तुमच्या मुखार एक्सप्लेन करपाचें आसा। आणि हो येदो व्हडलो एक्सिडेंट जालो तो बंगा बाजार ह्या ल्हानशा रेल्वे स्टेशनाचेर। तो हे जे रेल्वे स्टेशन आसा ते कोलकाताच्यान 250 किलोमीटर आसा। आणि ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर अशें घडलें की ह्या जे ल्हानशें रेल्वे स्टेशन आसा ताजेर 4 लायनी आसा। म्हणजे अशें तुमकां आमच्या गोंयान पासून पळोवपाक मेळटा की ल्हान ल्हान ट्रेन आसता, जे रेल्वे स्टेशन आसता तेजेर 4 ट्रॅक आसता। आणि ते 4 ट्रॅक कित्याक आसता ते पयलीं तुमकां हांव सांगता। हे 4 ट्रॅकांतले जे 2 ट्रॅक आसता ते मदीं आसता ते मेन लायन आसता, म्हटल्यार ज्यो ट्रेनी त्या स्टेशनाचेर रावचे ना आनी ज्यो सुपर फास्ट आसता त्यो ट्रेनी ह्या लायनी वयल्यान वयता। आनी ज्यो 2 लायनी आसता तांकां लूप लायन म्हणटा। म्हटल्यार ह्यो लूप लायनी आसता त्यो जर फुडल्यान जर खंयच्यो गाडयो येता जाल्यार जे आयिल्ली आसा गाडी रेल्वे स्टेशनार ताका थंय थांबयता आनी वेटिंगार दवरता। आनी जेन्ना ह्यो गाडयो वयता तेन्ना ते गाडयेक धाडटा। अशे ते तरेन ह्यो 4 लायनी थंय घातलेली आसता। सो जी कोरोमंडल एक्सप्रेस आसली ती डायरेक्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस आसली आनी तेजी स्पीड आसली 128। ती डायरेक्ट बालासोर ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर रावपाची आशिल्ली। आनी जी हावडाच्यान जी बेंगलोर हावडा ट्रेन आशिल्ली तिजी स्पीड आशिल्ली 126। आतां हो एक्सिडंट असो जालो की जी म्हालगाडी आयली आनी तिका थंय रेड सिग्नल मेळ्ळें वेटिंगाचेर रावपाचें आनी ती लूप लायनीचेर रावली। आनी जी कोरोमंडल एक्सप्रेस आसली त्या ड्रायव्हरान पळयलें की आपल्याक ग्रीन सिग्नल मेळिल्लें आसा, म्हटल्यार आपल्याक हांगा रावपाची जावं स्पीड कमी करपाची गरज ना, डायरेक्ट वचपाचो। अशे तरेन तो आपले लायनीन गेलो। पूण अशी एक इन्सिडंस घडलो की जे ट्रॅक चेंज जाता, तुमी पळयलां आसतलें ट्रॅक चेंज जाता। ही जी म्हालगाडी आसली ती लूप लायनीचेर आसली आनी तो ट्रॅक जो चेंज जालो तो स्ट्रेट लायनींग जावना, जो मेन लायनींग जावना तो लूप लायनींग जालो। आनी कोरोमंडल एक्सप्रेस आशिल्ली ती डायरेक्ट वचून म्हालगाडयेक बसली आनी तेजे काही डबे आसले ते फाटल्यान उसळ्ळे, दुसऱ्या मेन लायनीचेर उसळ्ळे। आनी एक 5-6 मिनटांनी बेंगलोर हावडा एक्सप्रेस त्या वाटेन आयली आनी तांच्या भितर परत एकदा एक्सिडंट जालो। आनी अशे रिता जे जनरल बोगींतले लोक आशिल्ले ते कितलेशेच जास्त मरण आयले। हो जो एक्सिडंट जालो हातूर खंयच्याच ड्रायव्हराची चूक नाशिल्ली। तांकां बेंगलोर हावडा एक्सप्रेसाच्या ड्रायव्हराक ग्रीन सिग्नल मेळिल्ले, कोरोमंडल एक्सप्रेसीच्या ड्रायव्हराक ग्रीन सिग्नल मेळिल्ले। तशेंच जो म्हालगाडीचो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका पासून ग्रीन जे हा रेड सिग्नल मेळिल्ले। म्हणजे सिग्नलाची हातूर सगळे मंडळी सारकी आशिल्ली, पूण ट्रॅक चेंज जावना त्या कारणाक लागून हांगासर हें जालें, म्हणजे एक्सिडंट जालो। हो ट्रॅक कित्याक चेंज जालो हाजी CBI आमची संघटना आसा ती तेजी हें करता, केस तेंच्या कडेन गेल्ली आसा। आनी ह्या ट्रेनींग जे डिवायस म्हटल्यार एक कवच डिवायस आसा ते आतां सद्या सुरवात केला आमच्या गव्हर्मेंटान लावपाचें, ते ह्या ट्रेनींग नाशिल्ले। आनी हे कवच म्हटल्यार जर 400 मिटराचेर जर कितें ऑब्जेक्ट आसा रुटाचेर जाल्यार ते आयडेंटिफाय जाता आनी ट्रेनीच्या ड्रायव्हराक सिग्नल वता आनी तो ब्रेक लावंक शकता। पूण ह्या ट्रेनीक ते कवच नासल्या कारणान येदी व्हडलो हो भीषण अपघात जालो। आनी आमी देवा कडेन मागता की असले एक्सिडंट परत परत जावचे न्हू। सो थँक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।